सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एंटनी कामारा पिल्लय हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पास्किना वाज हिच्या आत्म्या पासत देवान तिकाय सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात ऑल्ड्रीच फेर्नांडीस आनी जॉर्ज डिसुजा. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. विक्टोरिया वालीस आयज आपली दोळ्याची सर्जरी करता, आपणा पासत मागूंक लायता. देवान तिका पेकोणेचो हात लावूंक मागुया. तशेंच आयज आमचे फिरगोजेन अविनाश कारवालो आनी वालंका डिसिल्वा लग्नाचो साक्रामेंत जोडटात, तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता. रेजना मुंदी पालोटी, आसोई दोंगरी सायमन वर्गीस, रेजना मुंदी पालोटी ट्रिजा एंड एलेक्स फेर्नांडीस, दाबोली कॉपेलबाट मिलाग्रिस गामा, आल्त दाबोली डॉमिनोस सायड टीना साल्दाना, फोंडवे रोहित द सिल्वा. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. आपल्या विंचलोल्यांक उलो मारतोल्यांक सर्विस्पोर निवारतलो म्हूण आयचे शुभ वर्तमानांत जेसू आश्वासन दिता. मागण्यांत आनी किरीत भाशेन देवाचेर बावार दवरून आमी ताका उलो मारूंक गरज. आयच्या दिसाक आमकां खरेंच देवाचेर अदीक आनी अदीक विस्वास दवरून सगळ्या वायटांतले आमकां निवार म्हूण हे मिसांत कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पुदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुशी तेकर आमच्या सर्वेस्परा देवा विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या आत्म्यान बरोवन भाग्यून जोसेफातान आपल्या शेळयां पासत आपलो जीव दिलो. तुजे पवित्र सोबेन त्याच आत्म्याची पदवी आयजूय दाखय आनी आमी आमच्या भावा भयणां पासत जीव दिवंक फाटीं सरोना जावच्या आमकां ह्या मोगाच्या आत्म्यान शक्तिवंत कोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. भाग्योन जुवांचे तिसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या इश्टा, हे भाव भायल्या गांवचे जावनूय तूं तांचे पासत घास घेताय म्हणल्यार हें तुजें विस्वाशीपणाचें काम. आख्खे पवित्र सोबेक ते तुज्या प्रिती मोगाची गोवाय दितात. देवा मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज तें दिशी जाल्यार तें बरें करतलोय. ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर. ओ क्रिस्ती लोकां कडच्यान कांयच घेयनासतना असल्या मनशाक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर कोत्तात तातूंत तांकां सवकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उतर. आमचो जाबाब. सवेस्पराची भोक्ती कोत्तात तो मनीस बागी. परतून म्हणुया.
सवेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो मनीस भागी. जो कोण सवेस्पराची भोक्ती कोत्ता ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद पृथ्वीचेर बोलीस जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची संसद सोदोव. जबाब सवेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो मनीस भागी. तांच्या घरांत 2 आनी ग्रेस्काय ताच्या प्रमाणीकपण सासणाक तोखतलें. बऱ्या मनशाक काडोखांत उजवाड कसो तो पडजोलता, कित्याक तो कोणवालो, दोयाल काळजाचो आनी सुगोनी. जबाब सवेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उक्षें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो निकिकाली. जबाब सवेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो मनीस भागी. उद्गार शिव वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्यांक. शिसांनी सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी एक वपार सांगली. एका शारांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडा नासली. आनी त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निबार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तर मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव धरिना खरो. पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलों. नाजाल्यार येवन येवन शेकी ती म्हजो जीव खातली. आनी सोम्या जेजून म्हणलें, त्या खोट्या नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय धरात. तो देव आपणाक दीस रात उलो मारतल्या आपल्या विंचतोल्यांची न्याय करून तांकां निवारचो ना आनी तांकां सोंसणीकायेन कान दिवचो ना. वय तो तांकां बेगीनच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत बावाट मेळटलो सो तुमकां दिसता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक जेजूच आमकां एक उदाहरण दिता आनी ह्या उदाहरणान कशी परी नितीदार नीत करचे मनीस आसात ते खरेंच अन्यायी आनी खोटे ते जेजू आपल्याच उतरांनी आमकां आपल्या काळार आसात म्हूण दाखोवन करता. आनी बाबा भयणीनो, आज पर्यंत समाजान खोटे थोडे नितीदार आमकां मेळटात. आमी जाणा न्यायसभेंत वचत जाल्यार आमकां जायते फावटी नीत मेळना. न्यायसभेंत गेलो जाल्यार आमी जायते फावटी आमच्या मागण्यांक कान दी म्हणून आमी परते परते प्रार्थना तेन्ना ते जायते फावटी पक्षवादी आसतात. आनी असले मनीस जेन्ना न्यायसुत्रेर बसतात तेन्ना खरी नीत करचे सुवातेर पुनीत करून दुसऱ्यांक बाबा भयणीनो दुमाडो आनी जायते फावटी त्रास ते दितात. पूण आयचे शुभ वर्तमान आमकां कांय बऱ्यो वस्तू सांगता. लुकाचे शुभ वर्तमाने लूक जेजू जायते फावटी मागणें करता हाचेर चड लक्ष घालता. आनी जेजू म्हणटा आपले शीस ताचे लागीं मागतात तेन्ना
मागणें करपाचें तेन्ना तो ताका बापाक सुर्गीचो देव आमचो बाप म्हणून आमचे बापा शिकयता. तशेंच आयचे दिसा जेन्ना शीस एके भाशेन देवाचेर कसो बाबार्थ आमी दवरचो आनी अखंड ह्या बाबार्थान जिवचें तें प्रार्थून मागता तेन्ना एक वोपार तो तांकां सांगता आनी काय बरें म्हणटा. एक नितीदार आसलो आनी तो देवाची बिरान न्हय मनशाची बिडा दोरी नासलो आनी एक विधवा आसली. परतून परतून येवन ताचेशी प्रार्थना करताली आनी म्हणटाली म्हज्या दुस्मानाची किरीत भाशेन हातांतली म्हाका निवार. आनी हो नितीदार कोणाकूच भियेनासलो न्हय म्हूण देवाक मानिनासलो. तिचे कारांदायेक लागून तो ते वस्तुरेक न्हीद दिवंक भावा भयणीनो फुडें सरता आनी तिची भावा भयणीनो न्हीद आसा ती करता. आनी जेजू म्हणटा हो खोटो नितीदार म्हणटा जेजूची उतरां ही खोटो नितीदार खरो पूण ते वस्तुरेचे कारांदायेक लागून तो तिची न्हीद करता. देवा मुखार आमी येता तेन्ना परतून परतून आमी देवा लागीं प्रार्थून मागूंक गरजेचें कित्याक आमी ताचे शेडयो आनी तो आमचो गवडी. आमी एका गवडेशी येता तेन्ना गवडी सगळ्या आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें जाणा खरो पूण आमच्या जिवितांत आसा तें ताका आमी किरीत भाशेन सरेंडर करूंक गरजेचें. आमी जेन्ना सगळें ताच्या हाताखाल दवरता तेन्ना तो आमकां खरेंच न्हीद करतलो. आयच्या दिसाक आमचो भावार्थ अदीक ताचेर दवरूंक आनी मागण्याचे मनीस आमी दर दिसाक जावन मागण्यांतल्यान देवासोशी भासाभास करून आमचे वस्तू आमी मागून घेवंक जेजू आमकां उलो मारता. तुमचो सुर्गीचो बाप तुमी ह्या संवसारांत आसा तेन्ना तुमकां फावो तें दितलो पूण आपूण येतलो तेन्ना असलो भावार्थ आपल्याक मेळटलो काय हे जेजू आमकां विचार करता. खरेंच आमी भावार्थाची मनशां अखंड भावार्थान जेजूचेर पातयेता तसलीं मनशां ताका मेळटलीं काय वो आमी अनभावार्थी जावन आमकां जाय ते भाशेन देवान दिल्लें राज ओगडावन आमी संवसारी मनीस जावन जियेतल्यो काय हे आमकां विचार. आयच्या दिसाक अदीक मागण्याची मनशां जावन देवाचे थीर भावार्थ दवरून आमी आमच्या जिवितांत मागण्यांक प्राथमीक पयलो जागो दिवंक आमी हें करूंक वावरूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34 C15. आमी घेतला ताकाच आमी जबाब दिलो जबाब सांदी जिविताचो मोगान केले बेगोनेचो बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता बापा समोर दिले जिवीत ताच्या उतरार बांदून हाडून हेच पेटोवणे जेजू वळी आत्म्याचे बोल आमचेर देंवता तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता. म्हज्या बाबा भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. भोव कोनवाड्या बापा आमच्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ज्या भावार्थाक भाग्यून जोसेफातान रोगोत वारोवन साक्षी दिल्या त्याच भावार्थान आमकां थीर कर
अशें आमच्या काळार जेसूक आमी गोवाय दिवंक पावूं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सूर काळयेंचो ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन जोसेफात तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गूट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपणाचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार पावलाच्या वैभवान उंचकीक तुका सय सय सर्वेस्पराचे नामे येता तांकां सय उंचकीक तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया जेजू मेलो जेजू जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एविधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तांणी सर काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पात्रां बगोस आनी आमकां कांय पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सुरोंडरा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोकतो एकदां तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय राजूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिरे तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सगळ्या ते म्हज्या भितर येवच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका पोलाकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. उबी रावया, प्रार्थुया. भू कोनवाड्या बापा, ह्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजांक गोठाय आनी दीत दिता त्या तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बोर. अशें बाग्योन जोसेफाच्या पावलांनी चलून पवित्र सभेच्या मानांत आनी एकवटा खातीर आमचें जिवीत आमी कुशेन खोचोवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F20 पेज नंबर 95. F20.
संसार सोंपोपोळ्या तुमचे संगातीन वासा संसार सोंपोपोळ्या तुमचे संगातीन वासा बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा पवित्र आत्मा घेया ताच्या बोलान शक्तीन देसान देसान सगल्या मोशे गोवाय जाया संसार सोंपोपोळ्या तुमचे संगातीन वासा संसार सोंपोपोळ्या तुमचे संगातीन